आम्ही सगळीं जेजूक नमस्कार करूया. तेका आमी आर्गां दिवया. दर दिसा ताचे बरोबर वो वेळ सारून आमचें जिवीत उदीक उदीक ताचे एकवटान जिवंक आमी लागल्या आनी हाका लागून आमचे कुडीक मनाक आत्म्यांक पिकोवणी मेळिल्ली आसा. आमकां घोटाय तो दिता. सगळें आमचें सोशिल्लें वचोंक ना, पूण तें हळू हळू आमचें सोशिल्लें उणें जायत वता. ओ तें आसतना पर्यंत आमच्यान तें सोसूंक जाता. आमी निराशेपणांत ना. जेजूच्या एकवटांत आसा म्हणटच तो आमचो भार घेता. ताणेंच आमकां सांगलां, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक घोटाय मेळटली, समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. जेजू आमचें सवें आपलो वावर फुडें व्हरता. ताणें आमकां सांगलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजूच जावन आसा तो शुभ वर्तमान. ताका एकवटून जियेली म्हणटच आमचें जिवीत बदलून तेन्ना तो आमकां सगळें बरेंपण फावो कोत्ता आनी केलेलें आसा म्हणून आमी ताका आतां ह्या नमस्कारान आर्गां दीत आसा. ताच्या एकवटान रावंक उदीक खोलायेन आमचें जिविताचें सवें सारूंक आमी गायन करून ताका बोजया. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या ओगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरा. तूं बोरव्या जेजू
चिंतन म्हाकाय तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखणच्या तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखणच्या जेजू सवें आमचे दोळे लावन हो वेळ साधतना आमी आमकांच भितरल्यान पळोवंक लागता देवाचे सैम आमचे सवें आसा पूण आरशांत कशी आमचें पातकी जिवीत आमकां सांपडटा पातकाच्यो चाली आमचे मदें आसात भितर रुजलेल्यो त्यो आमचें जिवीत आपल्या ताब्यांत करून तें कंट्रोल करतात आमी वयल्या पावंड्यार तर जियेत जाल्यार कितलेय निर्णय आमी घेतले जाल्यार आमच्यान तें बदलूंक जायना हें पातकी सैम भितरल्यान थान कोचोवंक फकत देवाच्यान आमकां मदत करूंक जाता आनी आमच्यान ताका सहकार करून तातूंतली भायर सरोंक जाता कितल्या जाणांनी आपलें जिवीत पाड केलेलें आसा आनी तांणी जबाबदारी घेतल्या
पूण तांच्यान आपलें जिवीत बदलूंक जायना, आपणाचेच सोंसतुंगी. ताका लागून जेजू, तुजी कृपा आमकां दी. तुजे गोठायन, तुजे शक्तीन आदलें जिवीत पाटीन दवरूंक, ताका पाठ करूंक आनी नवें जिवीत तुजे सवें जिवंक आमकां आदार दी. काकलूत सरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळे देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं म्हज्या ओड्ड्यांत. थीर मोन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. उमय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता, खंती बरीत काळीज. चिरदोलिल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. पळय देवा म्हजें काळीज तुका जाय. आनी तूं अशें म्हणटाय, आतां तरी सगल्या काळजान थावन म्हजेशी परतून यात. कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकलूतसार. सगलीं आमी जीं पिडेंत आसात, जीं हॉस्पिटलांनी कश्टवतात, घरांत अंथरुणार पडून आसात, वो धाकले पर्यंत दुयेंस जालेलीं आमी सगलीं तुजी सुरशीं आतां हो वेळ सादता. आनी दुसऱ्यांक आमी तुजे सुरशीं आजीर कोत्ता. तांकां येवंक जायना, तांकां घडना, पूण आमकां घडटा म्हणून तांकां सगल्या जाणांक आमी तुजे सुरशीं हाडटा आनी तुका तीं भेटयता. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, काजार जालेल्यांक, जाणट्यांक, सगल्यांक, चेडवांक तशेंच चेड्यांक, बायलांक तशेंच दादल्यांक, सगल्यांक आमी तुजे सुरशीं हाडटा जेजू. कितल्या जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशीं हाडून तांकां आजीर कोत्ता.
जी कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात वो खाचाराचो दीस मनयतात, जी कोण परीक्षा दितात, जे कोण इंटरव्यूज दिवंक तयार जातात, ह्या सगळ्यां पासत आमी तुजे सरशी येवन तांचे पासत मागता हांव. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. As we gather before the Lord, we come with hearts filled with gratitude for all that the Lord has done for us all through our life. He has been working through us in various ways, directly and indirectly. And in a way today, let us express this gratitude as we spend these moments before the Lord. Let us open our hearts and let us pour out our gratitude to the Lord. Because sometimes we not only are ungrateful, not only are we unaware, but knowingly sometimes we tend to run away from God, trying to escape the things that He has planned for us.
And therefore we realize sometimes that even though we try to run, we can't escape. A classic example can be seen in the first reading of today. Jonah found it difficult to believe that the Ninevites, those who were not Jewish, could be saved. And therefore, he tried to escape, but ultimately, he saw the will of the Lord. He preached to the Ninevites, and they converted, and disaster was averted. In a way, Jesus calls us today to be attentive to the signs. In our lives, we see that many accidents or fatalities can be avoided if people are attentive or if people follow the signs that are put up. And similarly, Jesus too gives a serious sign in order to avoid spiritual disaster. But we see that when God warns us, He warns us for our good. He wants us to be able to open our eyes to see His will for us. And in a way, He wants us not to be blind like the scribes and the Pharisees, but to be like the Ninevites who recognized God's will and immediately repented. And for this to happen, we need to have an open mind and heart. We need to be humble. And most importantly, we need to be in close contact with God so that we will be easily able to listen to His word. And therefore today as we pray, we ask the Lord to let His word set us free. Free from everything that binds us. Free from slavery of sin. Free from all our desires. Free from all our anxieties. And we pray for the gift of the Holy Spirit, that we may be able to understand God's will. God doesn't condemn us, but He calls us to seek Him in all humility. Just like a parent scolds the children because the parent loves the children, similarly, here too we see God loves us so much, and therefore He tries various ways to make us aware. And we continue to pray for the pandemic situation that has gripped the entire world. First and foremost, we pray for the victims, those suffering in hospital. We pray for their good health. We pray for their quick recovery. We pray for the doctors, the medical staff, all those who toil day and night. We ask the Lord to be with them, to help them. We also pray for all those who are in charge of administering the vaccines. Lord, there's been a lot of doubt, a lot of fear among us regarding the vaccine. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray for the government authorities
that all the actions, all the decisions that they take may be for the common good. We also pray for the citizens in various parts of their respective countries. We ask the Lord to be with them so that during these trying times they may have patience and abide by the various rules, various regulations that come by. We also pray for those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body, be with them and protect them. We also pray for all those who are answering the exams or those who are preparing for their examinations. We also keep in mind those who are in search of jobs, those preparing for their interviews. We ask you, Lord, to bless them and give them the grace so that all their hard work may be fulfilled, so that all their effort may bear fruit. Similarly, we also pray for each and every one of us, all those who are gathered at this moment virtually, partaking together in this adoration. Lord, bless each and every one of us. Show us your will, Lord. And above all, give us the grace that we may be attentive to the signs around us, that we may pick up these signs and lead better lives, that we may use this season of Lent as a preparation so that we can rejoice with the risen Lord. We also pray for all those who have gone astray from the church and those who have gone astray in their lives. Lord, enlighten their minds, illumine their hearts, and show them the right path. We pray for peace in the world, peace among nations, religions, in the neighborhood, in the families, and most importantly, within us. We also pray for those who are suffering from various other ailments, those seriously ill in hospital, those undergoing a surgery, or those awaiting one. In a special way, Lord, we pray for Francisco Pereira, for his quick recovery and for his good health. These are a few prayers, Lord, that we place before you. There are plenty more prayers that are still deep within our hearts and in our minds. You know it all, Lord. And as we spend this moment with you, we ask you, Lord, to give us the grace, to give us all that we need, so that we too may be able to live lives attuned to your will, that all our actions may proclaim your good news, that at every step of the way we may be able to recognize your will in our lives.
सगळ्या कुटुंबां पासत जेजू आमी मागता जाका भुरग्यांचें देणें जाय तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं आजीर कोत्ता बाकीवन फ्रांसीस शेवेरच्या मागण्यांतल्यान सायबणीमायच्या विनोदींतल्यान तुजो हात तांचेर दवर आनी ताका सुफळ कर भुरग्यांचें देणें ताका फावो कर आर्कांनी दिनवास तुका जेजू कित्याक तुवें तांचो उलो आयकलोय आनी तांकां कान दिल्लो आसाय तांची आस आसा ती बाळगोय जीं भुरगीं कसल्या तरी कारणाक लागून पांय मायेचेर आड वेतात तांचें आयकना तांचे मदें बरो संबंद घडून हाड जेजू माय पाय कश्टवतात इतलो मोग करून हे कित्याक म्हणून चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळयनाय तांकां सगल्यांक तुजे वेंगेंत घे आनी तांचो घोराबो अदीक मोगाचो जावं दी जांच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक शिकोंक जायना तितल्याय पासत आमी मागता जांकां संदी ना इस्कॉलाक वचोंक तांचोय आमी उगडास करून तांचे पासत आमी मागता तरेतरेचीं प्रॉब्लेमां आमच्या जिवितांत आसात तितल्यांकूय ह्या वेळार तुजी सरशीं हाडून तुका ओपोवन तूं तांकां शांती हाड आनी तांचें जिवीत पोत्तून थाऱ्यार हाड पूण तांकां ही कृपा दी सदांच तूं तांचे भितर जियेताय तुका आजीर जावन आपलें जिवीत सारूंक कित्याक हातूनच आसा सुर्गीचें राज तुजें सोवें सगलें आसा जेजू तुजे सोवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा
दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां गोठाय दी. आमी तो दुसऱ्यांक भोगशिना जाल्यार आमी आमकांच भोगशिना आनी ताचो परिणाम आमचेरूच अदीक जावंक लागता. हें आमकां दाखय. आनी दिसल्या उपरांत तुज्या एकवटान सदांच दुसऱ्यांक समजून घेवंक आनी तांकां तुजी दया दाखोवंक एक कृपा आमचें सगळें व्हांवून दी आनी आमच्या सुरशींसान तांकां आनी हे पर्यंत तुजें सुरगीचें राज आमच्या काळजांनी, आमच्या संबंदांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या शारांनी, आमच्या देशांनी आनी आमच्या संवसारांत अदीकान अदीक घडोवन येवं. जीं कोण मेलिल्लीं आसात तितलें पासत आमी मागता. मेली म्हणटच खूब अडचण आसता, दूख आसता, तितल्यांची आमी आठवण करता, तांचे पासत मागता. जीं कोण मेलिल्लीं आसात आनी मेलेल्यांतले जीं कोण घरांत आसात तितलें पासत आमी मागता. आमची आनी दुसऱ्यांची मागणी देसा मनांत धरून जेजूच्या एकवटान तांकां दवरया आनी जेजूच्या एकवटान आमी तांचे पासत मागया आनी बरोबर म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोम नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गोठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या मोरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया
Psolia taci modlo mogacia powitatmiak संस्कार को खालते पड़ा मांदिया सासना सासना आमेन तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या सावडाचो मुंडो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Mogałacesu, Mogałacesu, Dimakaकाळीस, तुझ्या काळजासारखे मोगाळाचेसू मोगाळाचेसू ती म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुझ्या काळजासारखे